मोगल भाव भयणां सगळ्यांक तुमकां हे कुशाल बरी नोव्हेंबर सांगून येता। हांव इसाफे फेर्नांडीस आनी म्हजे बायलेचें नांव एमिलिया फोल्काव। आयज जावन आसा आमच्या काजाराचो दीस आनीक आयज आमच्या काजाराक 17 वर्सां बोत्तात। खेरीत भाशेन आयज आमी देवाक आनी क्रुजाय सायबिणीक आर्गां दिता आयच्या दिसा खातीर। आयज तांच्याच बेसांवांनी आमी 17 वर्सां काडली देखून आनी मागता देवा लागीं फुडाराक हेच भाशेन आमी मोगान आनी एकवटान रावूंक। आनी हाकाच लागून आयज एक सरप्रायज गिफ्ट कसो एक कांतार हांव म्हज्या बायलेक भेटयता। हे कांतार कंपोज केला बा पिटू फन्स हाणें आनी हांव ताका काळ सांगता देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक थोड्याच वेळान ताणें हें कंपोज करून म्हणलें देखून। सोजमोता तुमकां सगल्यांक हें कांतार आवडटलें म्हणून तुमकां सगल्यांक काळ सांगता देव बरें करूं। इस्कॉल शिंगताना जायतीं जाणां पडटात मोगान, पूण तांचो मोग उत्ता फकत इस्कॉलाच्या बांकार। थोड्यांचो मोग इस्कॉलान जालोलो, आमकां दिसोन येता जालोलो साकार। असल्या दोग मोग करणाराची खबर तुमकां सांगोंक हाडले हांवें आयज तुमच्या मुखार। आयज ती काजाराची 17 वर्सां मनयतात, आठवून रोचणारा देवाचे उपकार। एकाच वाड्यान ती जल्मली, तेच वाड्यान ती वाडली, त्या वाड्याचें नांव जावन आसा बांबोटा वेर्ना। दोगांयकूय ती आसतना ल्हान शिंगतालीं एकाच इस्कॉलान, इस्कॉलाचें नांव इंग्लीश हायस्कूल मारिना। एकामेकाक ती सदांच दोडटालीं, पूण उलोवपाकूय लोचतालीं। हांव चित मोगान पडली 8वेक आसतना, इस्कॉलान लागलोलो मोगाचो रोग 9 वर्सां पासून सांबाळलो मोग। काळजां कुशाल जालीं साकरामेंत जोडलो तेन्ना, इस्कॉलान लागलोलो मोगाचो रोग 9 वर्सां पासून सांबाळलो मोग। काळजां कुशाल जालीं साकरामेंत जोडलो तेन्ना। दोगमोग करणारां आसलीं युसुफ्यो एमिलिया, सातवो साक्रामेंत जोडलो वरोस 2007। दिसावन आसलो सोनवार 13 तारीख जेनेराची, पाद्रीन काळजां एक केलीं एस्तोलान बांदूनात। आल्तारा मुखार दोगांयनी जुरामेंत दिलो, सुखान दुखान सोडचो ना म्हूण एकामेकाचो सांगात। शेकी काजार जातोच तुमच्या एकवटाचेर, देवान बाय दिवन पेटयली उजवाडाची वाट। व्हडले धुवेक इलेन नांव दिवन एमिलिया दुसरे फावट गोरवेस जावन, दुसरो पूत जल्मलो ताका सोबीत नांव दिलें एमरीक। उपरांत युसुफ्यो लंडन आयलो, रात दीस काम करूंक लागलो। 6 म्हयन्यांनी विजा पडली हाडूंक फामिलीक। 2 म्हयन्याकूय आसले वचपाक लंडनचे सारकें पळोवपाक। हांव चिंतून दुयेंत पडलो जोर येवन बारीक। दोतोरान जायते घेतले उपाय, आमकां मेवना दिवस देवाक जाय। पुतांचो सोंपलो 2015 जुनाची 1 तारीख। दोतोरान जायते घेतले उपाय, आमकां मेवना दिवस देवाक जाय। पुतांचो सोंपलो 2015 जुनाची 1 तारीख।
युसिफ्यो लंडन तावन येवन पुताचो इतेर केलो चड दुखी जालो सोंपलो पूत 5 वर्सांचो पुताचें दूख काळजान दवरून परत UK आयलो फायल दुयेकूय हाडली पूण जागोरी तो आसलो पुताचो लंडन रावन आनीक थोड्याच वर्सांनी गाडी गो घेतलें चड आदार मेळून गोरकांनीचो तशेंच आनीक 2 दुवांचें देवान देणें दिलें पड्याच्या जाग्यार फुलां दिवन गोराबो जालो फुलांचो आयच्या कुशालकायेच्या दिसाक तुमी वचून आयली मिसाक अर्गांतीन वास दिवन उपकार आठवयलो देवाचो तुवो इलेन इरिना एलोरा जेनेराची तारीख मुंटेरा झाडाक मामाक तुमी विश केला दीस म्हूण काजाराचो तशेंच तुमच्या दोगांच्या गोरच्यांनी इश्ट मित्रां सोयऱ्यां दायऱ्यांनी विश करून आयचो दीस सोबयला तुमचो पायसा सुपाय आनी पूत मेळून बेसांवान धाडल्यात स्वर्गार रावून वर्साचे वर्सा दीस वो मेळूंक मुडोन आयचो आय 17 वर्सां काजाराची रुजाय सायबीण मायन आनीक दिवची हो चावडो जावन आसा आमचो सगल्यांचो सावत भलायकीन तुमकां धरून सगलीं चिंतलेलीं कामां करून पोट जोडीत फुडार पळोवंक तुमच्या भुरग्यांचो जिवितान मेवली म्हणटा बरी गोरकां 17 वर्सां साल्लीं सांगाता देखून गोरकांनीक सरप्रायज गिफ्ट भेटवयला कातराचो म्हजो युसुफ्यो किमिल्याक विश मागता देवान दवरूंक फेलीस घालून दोनया देवान आशिर्वाद कुरपेचो दोगांयकूय हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी अशी सांबाळात मोगाची दोरी तेन्नाच आसतलो तुमचेर आशिर्वाद देवाचो